आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षणावांगडाच मनीसपणाचे शिक्षण घेवप तितलेच गरजेचे असे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। मडगावच्या रवींद्र भवनात उठा संघटना आणि आदिवासी कल्याण खात्यांच्या जोड पालवान 4थ्या आदिवासी विद्यार्थी संमेलनात मुखेल सोयरे या नात्यान उलयताले। गोकमपट्टीचे शिक्षण महत्वाचे न्हय, आदिवासी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या विचारांनी मुखार वचचे, दुसऱ्यांचे विचार घेऊन न्हय। केन्नाय उठा संघटनेन तशेंच आदिवासी कल्याण खात्यान उलो मारलो जाल्यार येवचे आनी येवजण्यांचो फायदो घेवचो अशें गोविंद गावडे हांणी विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें। पर्सेंटेजा खातीर न काम करता माणुसकीचो जो गाभो जो आसा तो तुम्ही समजून घेवपाची गरज आसा। कारण बरेचशे जाणांक आमी पळयतात की खूप ऑफिसर जातात आणि ऑफिसर जाल्यानंतर ते खुर्चेची जी गरमी जी असता पयली ते तांच्या मस्तकान चलता आणि नंतर कितें जाता, नंतर खंय तरी आपण फक्त शिकला कारण त्यांचे समाजा भितर काहीच कनेक्ट नसता, पण ज्या पोस्टा खातीर त्याची नियुक्ती जाल्ली आसा ती समाजाची सेवा करपाक जाल्ली आसात हे ते विसरता। आणि म्हणूनच माणुसकीचे एज्युकेशन घेवप हे आजच्या घडये तितलेच महत्वाचे गोष्ट आसा। कारण तुमका 10वी आणि 12वी जाल्यानंतर तुमचे सर्टिफिकेटीन तुम्ही कितले मार्क्स घेतिल्ले आसात हे कोणूच पळोवपाना। आपल्या भितर टॅलेंट जे असतात फक्त शिक्षण आणि शिक्षणाच्या माध्यमाकडे तुमच्या भितर जे स्किल्स जे असतात, जे गुण जे असतात त्या गुणाकडे तुम्ही फोकस करात। आयदर इट इज द स्पोर्ट्स, आयदर इट इज द कल्चर, त्यो काही गोष्टी तुम्ही करपाची गरज असतात। आणि म्हणून स्वतःच्या विचाराने तुम्ही चलचे, दुसऱ्याने लादिल्ल्या विचारांचे जर गेले जाल्यार तुम्ही जसे चक्रव्यूहाचे उदाहरण आमच्या आदरणीय प्रकाश बाब बेळेपान दिल्ले आसात थंय तुम्ही चक्रव्यूहान सापडपाक शकता, तुम्ही भायर येवपाक शकना। कारण दुसऱ्यांचो विचार हो फक्त सल्लो असता, त्या सल्ल्याचो डल्लो करप का तुम्ही त्या सल्लो घेऊन तातूंतल्यान एक नवे जीवन करपा खातीर तुम्ही मुखार वतले हेच तुम्ही आज विचार करपाची गरज आसा। आणि एकूच गोष्ट, त्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या संघटनेन केन्ना जर उलो जर मारलो, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जर केन्ना जर उलो जर मारलो जाल्यार तुमकां पेशन्स घेऊन थंय उबे रावचे पडटले।